वर्ष पद्धती प्रमाणे म्हणिना, पूण हांव आमदार नासल्या कारणान एक 4 वर्साच्या कालावधी नंतर हांव परत ह्या मतदारसंघात सारें वांटूंक शेतकऱ्यां बरोबर काम करपा खातीर आमी सुरवात केल्ली आसा. काम चालू आसा. आतां शेत रोवपाचो सीजन चालू जाला आनी त्या खातीर सगळ्या शेतकारांक जे सारें लागता आनी जे अडचणीचो विशय येता, केन्ना केन्ना शॉर्टेज आसता, तें आमी सगळ्यांक विनामूल्य सगळ्या शेतकारांक दिवचें. साळगांव मतदारसंघात जितके लोक शेतकार आसा तितके शेतकारांक हे सारें मेळटलें. हेची मातूय चिंता धरची न्हू. आयज साळगांव गांवांत आमच्या बीजेपी ऑफिस आसा. ह्या बीजेपी ऑफिसा कडल्यान आमी साळगांवच्या लोकांक किंवा भायले गांवांतले सुद्दां आमच्या मतदारसंघातले जे कोण येतले तांकां विनामूल्य हें सारें दिवचें अशें म्हणून आमी ठरयलां आनी तें आमी दितले. हितून मातूय हें ना, दुबाव ना. आमी गेले 4 वर्सां आमचे साळगांव मतदारसंघातले शेतकार ह्या साऱ्याक परत मेळटले काय आमकां म्हणून पळयताले. केन्ना दिताले काय म्हणून विचारताले. म्हाकाय विचारताले. आमदारान खरें म्हणलें दिवपाक जाय आसलें, मदत करपाक जाय आसली, पूण ती जाली ना. हांव खेद व्यक्त करतां आनी सगळ्या शेतकारांक सांगता की फुडले 4 दीस हें आमचें ऑफिस चालू आसतलें आनी सगळ्या मतदारसंघान साळगांव मतदारसंघान ज्यो 6 विलेजी येता ह्या 6 विलेजीन सारें सगळ्यांक शेतकारांक मेळटलें. हितून मातूय दुबाव ना. धन्यवाद. कितले शेतकार टोटल? कितले शेतकार टोटल शेतकार हांव साळगांवांत घरां सांगता 4,500 घरां आसा. मागीर भितर शेतकार भितरले सादारणशे ना जाल्यार 1,500 बी आसतले शेतकार आसतले जे शेत रोयतात आनी तांकां सादारणशे एक गरज आसता. थोडे भितर रोयनात, थोडे खूब दीस जाले रोयत ना. त्या खातीर सादारणशे आमी एक 1,000-1,500 शेतकऱ्यांक जे कोण लायतात ते कितें करतात तेंच्यांनी आपलें आधार कार्ड घेवन येवचें. मुख्य येता मनीस पळय तेणीच आधार कार्ड हाडचें आनी ताका आमी सारें आंगठो दितले. साळगांव गांव आनी साळगांवची ही कॉन्स्टिट्युएन्सी एक शेतकी जागो, एग्रीकल्चरल गांव आहे. साळगांव, गिरी, पर्रा, सांगोळडा त्या सगळ्या गांवांनी सगळ्यांत चड भात पिकता. आनी ही शेतां आसा पळय ती शेतकाराचो आत्मो. अंदू कोविडाच्या टायमार खूब जाणांक खूब डिफिकल्टी जाली. डेली आपलें कितें डेली ब्रेड घेवपाक सुद्दां. आनी त्याच टायमार सगळ्यांक गरज आसली की बियाणें मेळचें, सारें मेळचें. आनी 3-4 वर्सां उपरांत आदल्या टायमा भशेन दिलीप भाईन अंदू लोकांक सारें दिवपाचें जो उपक्रम केलो एकदम बरो केलो. लोकांचेर सगळ्याच्या दोळ्याचेर सारकें तोंडाचेर तुमकां आशा दिश्टी पडटा. उत्स्फूर्तपणान सगळे ह्या सारें घेवपाक म्हणून मेळिल्ले आसात. हांव गांवकाराचे वतीन दिलीप भाईचे आभार मानता ह्या त्याच्या उपक्रमाक लागून लोकांक त्यांनी सारें दिला म्हणून.